स म्युनिसिपालिटी आणि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हांचो निकाल जाहीर जाल्लो आसा। आणि ज्या तरेन आमी निवडणूक जावच्या पयलीं पासून आमी सांगत आयिल्ले की आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जिखतले, कॉर्पोरेशनूय आमी जिखतले। आज खऱ्या अर्थान जो रिजल्ट त्या म्युनिसिपालिटींतल्या वोटरांनी दिल्लो आसा हो जर पळयलो आसत जाल्यार एक बऱ्या तरेची मॅन्डेट भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवारांक लोकांनी दिल्ली आसा। पणजी कॉर्पोरेशना भितर आमचे आमदार आनी पणजीचे आमदार बाबूश मनशारात हे सदां म्हणटाले की 30तले 30 आपण हाडटा म्हूण। त्यांचो पूर्ण प्रयत्न आसलो आनी हे आसून सुद्दां 30तले 25 कॉर्पोरेटर हे पणजींतल्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निवडून आयिल्ले आसात। एक दोन आमचे सामके लागीं येवन निवडणूक हारले। वाळपय म्युनिसिपालिटी भितर एकूण 10 कावन्सिलर आशिल्ले, त्यातले 10तले 10 कावन्सिलर हे आमच्या वाळपय म्युनिसिपालिटी भितर निवडून आयिल्ले आसात। पेडण्यां म्युनिसिपालिटी भितर एकूण 10 कावन्सिलर, 10 वार्डांतले 6 कावन्सिलर आनी 2 सपोर्टेड एकूण 8, ह्या पैकी 8 उमेदवार हे भारतीय जनता पार्टीच्या पॅनला भितर निवडून आयिल्ले आसात। बिचोली हांगासर 14 आसात, 14तले 9+1 अपक्ष, त्यामुळे 14तले 10 जाणांनी हे भारतीय जनता पार्टीच्या पुरस्कृत पॅनलाक तांच्यांनी पाठिंबो दिल्लो आसा। कुडचडे हांगासर एकूण 15, तातूंतले 15 पैकी 11 कावन्सिलर हे कुडचडे म्युनिसिपालिटी भितर निवडून आयले। काणकोण हांगासर आमचे काणकोणचे आमदार आनी विधानसभेचे उपसभापती इजोर हे अजून पावूना, पण आता त्यांचे सांगता त्या प्रमाणे 12तले 12 म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर हे भारतीय जनता पार्टीच्या पुरस्कृत पॅनला भितर सगळे आयिल्ले आसात। एक कुंकळी जर सोडली आसत, कुंकळी आमचे 14 आसात, 14तले 4 आमचे निवडून आयल्या आनी एक अपक्ष, त्यामुळे एकूण 5 जण हे भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत पॅनला बरोबर आसात। एकूण जर आमी हे सगळे निकाल जर पळयलो आसत जाल्यार ज्या तरेन आमचे आमदार त्या भागातले हांच्यांनी ज्या तरेन काम केलें आनी त्या भागा भितर वाळपय आसत, बिचोली आसत, पेडणे आसत, पणजी आसत, कुडचडे आनी काणकोण ह्या सगळ्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे आमदार त्या भागातले मंत्री हांच्यांनी जे काम केलें ताचो विश्वास त्या भागातल्या लोकांनी तांचेर दवरलेलो आसा। आनी म्हणून ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयच्या ह्या सगळ्या म्युनिसिपालिटींतल्या वोटरांचे भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता, कारण तांच्यांनी आमचेर एक विश्वास दवरलो। जिल्हा पंचायतीचो निवडणुकीचो निकाल लागतकच आमी सदांच म्हणटाले की गांवां भितर 80% मतदार जे रावतात तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो आनी आमकां जिल्हा पंचायतीच्या उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय जिल्ल्या भितर भारतीय जनता पार्टीची पॅनलां निवडून आयली। आज गोंय भल्ल्या शहरांत रावपी मतदार जे आसात 20% मतदार, तातूंतले हे जे 7 म्युनिसिपालिटी आनी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हांच्यो निवडणुका जाल्ल्यो आसा आनी त्या निवडणुका भितर ह्या सगळ्या लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो हाचोच अर्थ भारतीय जनता पार्टीचें जे सरकार ह्या गोंया भितर आमचे सभापती राजेश पाटणेकर हे हांगा आयिल्ले आसात, कारण तांच्या मतदारसंघात सुद्दां 14 पैकी 10 जण हे तांच्या पुरस्कृत उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या पॅनलाक निवडून आयिल्ले आसात। आनी गोंय भल्ल्या सगळ्या शहरी मतदार आसत, ग्रामीण मतदार आसत, हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर पूर्णपणे विश्वास दवरलेलो आसा। त्या भागा भितर काम करपी आमचे आमदार, कारण आमी पळयतात की बऱ्याचदा ह्या गोंया भितर कांय राजकीय पार्टी आसत, कांय NGO मायंडेड लोक आसत, हे त्या सरकाराच्या संदर्भातली क्वेश्चन मार्क सरकाराच्या संदर्भात एक वातावरण बिगडोवपाचें काम करतात। पण आजच्या ह्या निकालाच्या अंतर्गत बऱ्या तरेची चपराक ही तांकां सगळ्यांक मेळिल्ली आसा आनी त्या भागा भितरले आमदार हे बऱ्या तरेन काम करतात हें तातूंतल्यान सिद्ध जाल्लें आसा। आमी आज निकाल ज्या वेळार जाताले त्या वेळाचेर दिगंबर कामत बाब हे प्रतिक्रिया दिताले आनी कुंकळेच्या संदर्भात रिजल्टाच्या संदर्भात, कारण तांच्यांनी एक खरें म्हणत जाल्यार उलोवपाचो तांकां अधिकारच ना, केवळ एक जिल्हा पंचायतीचो तांचो एक उमेदवार सुद्दां ते हाडपाक शकले ना। आनी कुंकळीच्या संदर्भात प्रतिक्रिया दितना सांगताले
की गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीक लोकांनी नाकारलेली आसा। खरें म्हणत जाल्यार हांव आतां जे सगळे रिजल्ट तुमकां सांगले, हे रिजल्ट जर आमी पळयले, वाळपय हांगासर तांकां अकावंट सुद्दां ओपन करपाक शकले ना। दिवचले भितर तांच्यांनी अकावंट ओपन करपाक शकले ना। जाच्या विरोधी 4 जे आयिल्ले आसात ते इतर पार्टींचे आनी अपक्ष अशे आसात। पेडणे भितर ते अकावंट ओपन करपाक शकले ना। पणजी हांगासर सगळे मेळून लढले, सगळ्या पार्टी विरुद्ध कांय लोक, आमचेय कांय लोक तांचे बरोबर उबे रावले। पण पणजीच्या नागरिकांनी, पणजीच्या वोटरांनी भारतीय जनता पार्टीक मॅन्डेट दिली, भारतीय जनता पार्टीच्या आमदाराचेर विश्वास दवरलो, आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरलो। आनी ताका लागून गोंया भितर जितले म्युनिसिपालिटी सोडून कुंकळी जर सोडली आसत जाल्यार एकाय भागा भितर काँग्रेसीक एकय सीट मेळूंक शकलो ना। हें तांचें दुर्दैव आसा। आनी ताका लागून दिगंबर कामतीन मुंगेरी लाल की हसीन सपने जी आसा ही त्यांनी पळोवची न्हू अशें हांव ताका ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां। जणू कितें सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या नंतर 5 म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका ते फुडें धुकलपाचे पडल्या नंतर ज्या तरेन ते स्टेटमेंट आनी बाकीचे सगळे गोश्टी करताले, आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां, येणारे ज्यो म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका आसा तातूंत म्हापसा आसतली, मडगांव आसतली, मुरगांव आसतली, सांगे आसतली आनी केपें आसतली। ह्या सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार निवडून येतले, इतलें हांव ठामपणे सांगपाक सोदतां। इन्क्लुडींग मडगांव दिगंबर बाब कामत आसत, विजय सरदेसाय आसत, हे सगळे एक जरी जाल्ले आसत जाल्यार म्हाका खात्री आसा की आमचे पॅनलांत थंय सुद्दां पूर्णपणे निवडून येतली। आनी परत एकदा ज्या तरेन गोंयच्या लोकांनी जिल्हा पंचायतीचो रिजल्ट जातकच आमच्या सरकाराचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्याच्या पूर्ण मंत्रिमंडळाचेर विश्वास दवरलेलो आसा, अशा तरेचो विश्वास ह्या निवडणुकीच्या दरम्यान गोंयच्या लोकांनी आमचेर दवरलेलो आसा, हातूंतल्यान सिद्ध जाता। आनी ताका लागून परत एकदा हांव संबंद ह्या सगळ्या म्युनिसिपालिटींतले जे आमचे मतदार आसात ह्या सगळ्या मतदारांचे धन्यवाद मानता। आनी आमचे मंत्री आनी आमदार आमचे बाबूश मनशाराद आसत, वाळपयचे विश्वजीत राणे आसत, आमचे बाबू आजगांवकर आसत, निलेश काब्राल आसत, राजेश पाटणेकर आसत किंवा आमचो इजिदोर फर्नांडीस आसत, ह्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता। कारण तांच्यांनी पूर्णपणे गेले 15-20 दीस ज्या तरेन त्या भागा भितर तांच्यांनी प्रचार केलो आपापल्या भागा भितर आनी एक त्या थंयच्या मतदारांचो एक विश्वास संपादन केलो। आनी ज्या तरेन जांकां क्वेश्चन मार्क आसले, हो क्वेश्चन मार्क आज पासून पूर्ण सोंपलेलो आसा अशें म्हाका दिसता।